म्हजें नांव मनोहर च्यारी. ओके, हे कितल्यांक जाले? हें रातचे 3 समज जाता. 3 रातचे 3 3 सुमार. आनी शॉर्ट सर्किट ना तिचे घरान कशें कितें जालें आमकां फाटल्यान खबर ना. आमगे रातचे 3 सुमार आमी जमिना आसले, आमकां कांयच कळना भितर कितें घडलां फाटल्यान कितें हें कितें जालें म्हाका कांयच कळना. कितें हें जालां पळय फाटल्यान कितें हें जालां भितर पळय तें म्हणटात कसो उजो पेटलो आमकां भितर कांय खबर ना. आमचे रातचे आमी जमिनाचेर नासले, आमी जमिचेर जातले. मागीर तुका कशें कळ्ळें? ना कोण ते डबलुगान ते वर्कर कामदार वयताले डबलुगानसून तेंच्यांनी येवन मागीर आमकां उठयले जागे केले. तेंचेर वयता लोक वयताले कामाक डबलुगान तेंच्यांनी येवन मागीर आमकां सांगलें हांगासर. मागीर तेजे फुडें मागीर आमी फाटल्यान धांवन येयले हें करून. आनी मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन ना केलो? फायर ब्रिगेड येयल्या पूण लेट येयल्या. तेजे फुडें आमी मातसो उजो तेजो मातसो आमी लागीं हाडलो. मागीर तेंच्यांनी हें केलां पालयलां निमाणें हें करून हें हाडून थंयसून तें म्हणल्यार फायर ब्रिगेड येयली? फायर ब्रिगेड येयल्या मागीर लेट येयल्या मातशी येयल्या 4 सुमार कशी येयल्या. ओके. हांव सुरेंद्र गोवेकर, हांगलो वॉर्ड मेंबर. हो वॉर्ड नंबर 2 जावन आहा दाबोलवाडो. आनी राती ह्या मनोहर च्यारी बाबाची 3 सुमार खंय उजो पेटलो आनी तांकां ती सूज न्हिदलेली आसली आनी तांकां कांयच खबर ना. तशें हांगा कोण तरी ट्युरिस्ट वयताले तेंच्यांनी पळयलें आनी तेंच्यांनी येवन तांकां उठयलें की हांगा उजो पेट्टा म्हणून. तेंच्यांनी सगळे तेंच्या फॅमिलीन खूब प्रयत्न करून उजो लागीं हाडलो आनी मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन करून फायर ब्रिगेडूय येयली आनी तेंच्यांनी मागीर सगळे हें केलें पालयलो उजो. आनी तेजें खूब लुकसाण जाल्लें आहा की भितर तेजी मोटरसायकल आसली, तशेंच तेजें वॉशींग मशीन आसलें, तशेंच तेजें बाकीचें सामान आसलें काम करता तो 4 जाण आहा. तेजे कामाचे अवजारां आसलीं ती तेजी गेली. हांगा एक स्कुटर भायर एक स्कुटर आसली ती जवळी, टाकी तेची गेली. अशें ताका खूब लुकसाण जाल्लें आहा. तेन्ना हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की ताका आहा तें लुकसाण भरपाई दिवची. तुम्ही पळयतात GNH.